Law and order. Goa is coming into the national mainstream. एक शूटआउट म्हळ्यार कितें 15 लाख लोकां भितर एक शूटआउट व्हडलें जाता तो शिव शंभो केला आसता. अरे तूं पयर जो एक INLD इंडियन नॅशनल लोकदलाचो लिडर ताका हरियाणात शूट केलो. शूटर खंय मेळ्ळे? गोंया मेळ्ळे. कोणाक मेळ्ळे? गोंयच्या पुलिसाक मेळूना. ते पुलिसांनी आयले आनी गोंयच्यान तांकां व्हेले. सो गोवा इज नाव अ सॉफ्ट स्टेट. इट इज नाव सर्टिफायड सॉफ्ट स्टेट. सॉफ्ट स्टेट म्हळ्यार कितें? हांगा कितेंय कोता येता. खंयी खून कर हांगा यो. आनी अशे खुनी जर खूब भरले आनी ते जर एक बरे पोझिशनांनी बसपाक लागले जाल्यार तांकां कितें दिसता की गोंयानूय शूटआउट करया. सो नाव इट वील क्वायट बी कॉमन प्रॅक्टीस. जे भशेन चलना. महाराष्ट्रान सायडीन MLA शूट करता पुलीस स्टेशनान भितर वचून. तितले फुडें आमी पावूंक ना. बट वी आर ऑन द वे. सो तसो आमचो विकसीत भारत आमी लायिल्लो आहा. भारतान आमी सारके पाविल्ले आहा आनी सारके आमी इटे रुळार आहा. आनी कितें सांगतलो? हे अशें शूटआउट जावप, होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन आज शिवरात्रीक मागप हें म्हाका सारकें दिसता. कळ्ळें तुका? आतां ते होम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवचो. तो ओवरलोडेड आहा. तो नॅशनल BJP खातीर कॅम्पेन करता. ताका कितलो टायम मेळटा हे सगळे बारीक बारीक शूटआउटां खातीर बी तें म्हाका खबर ना. आय थिंक ही हॅज टू रिडेडिकेट हिमसेल्फ टू गोवा. हाय टायम. गोंय हातांतल्यान भायर वता.